Sanjay Estibero. I'm 69 years old. And then I'm a mining affected. I have loan with cooperative banks for the bar. So this tenure I wanted to contest the election, okay? But I couldn't because the process that was followed from the beginning for this election was completely wrong. It was sort of a coup done by the interested parties. So therefore, I couldn't give this name for the nomination to stand for election. Therefore, I was missed out from it. I needed to come into the committee so that I could work towards my loan which I am having with the cooperative bank, which I missed on it. Okay, but it is wrong what they have. The process they have followed is completely illegal, biased, self-interested, and it's a coup. अतुल जाधव आणि विलियम डिकोस्टा हे आमचे सिनियर मेंबर जावन आसा आणि आमी ताका सदांच रिस्पेदान पळयताले एज सिनियर मेंबर्स. पूण आज विलियम डिकोस्टा was a secretary for more than I think approximately 13 years and Atul was a president for 11 years. इतक्या सिनियर मेंबर्सान अशें करप इज नॉट रायट थिंग. कित्याक ते सिनियर मेंबर्स आसा ताच्या नंतरचे जे आमी मेंबर्स आसा सिनियर मेंबर्सान आमकां सारकी वाट दाखोवपाक जाय. अशें करप म्हटल्यार इज नॉट गोइंग टू सेंड अ रायट डायरेक्शन. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दिस एक्ट हॅज टू बी कंडेम्ड. And I request all the members कित्याक आमी सद्या मायनिंग एफेक्टेड लोक आसा बार्जनर्स म्हटल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन वी शूड बी टुगेदर इन दीस टायम्स. अशें करप म्हणल्यार देन देर इज पीपल लूज कॉन्फिडन्स अमॉंग ईच अदर. दिस इज नॉट द रायट टायम टू डू ऑल दीस आनी दिस शूड नेवर बी डन. आय स्ट्रॉंगली कंडेम दीस एक्ट. जे इलिगल इलेक्शन नॉमिनेशन कमिटी चेअरमॅन म्हणून अतुल जाधवान डिक्लेअर केलेलें तें आमी तेजी एक पेटिशन फायल केली, केस फायल केली कोर्टान आनी कोर्टान तांकां अपॉयंट हाडले काल. आनी कोर्टान म्हाका दिसता तेणी म्हाका भियोन कोर्टान येवन ऑन रिकॉर्ड येयले तें जजा मुखार सेयींग दॅट दे वील नॉट टेक द मिटींग ऑन 22nd AGM आयची आपूण घेयना म्हणून रिकॉर्ड केला. सो हांव कितें म्हणटा जेन्ना AGM ना आयज 27th वयली त्याच्यान बोर्डाचें आपणा नांव पयलें घालपाक जायना. 27th AGM पूण तेणें आपूण प्रेसिडेंट म्हणून 23rd नांव घायलां बोर्डाचें वीच इज ऑल्सो इलिगल. ही कॅनॉट सीट ऑन दीस चेअर. आयज तो ऑफिसांत येयला आमी पावच फूड हिंगा आनी आपूण बसून आहा. जरी तर तो म्हाका मेळ्ळलो जाल्यार हांव तेजो फोटो काडून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणून कोर्टान दिवपाचो. दुसरें म्हणल्यार तेणी म्हजें एलिगेशन घायलां की हांव इलेक्शन घेयना म्हणून. हांव सांगूंक सोदतां लास्ट इयर 18-19 इलेक्शन डिक्लेअर केलेलें आनी तेमच्या बराबर एक मेंबर आहा राहुल नायक म्हणून तेणें म्हणलें की एलिजिबिलिटी लिस्ट आहा तें आमकां लेट पावलां आनी आमकां कॅम्पेनींग करपाक टायम मेळ्ळो ना. त्या कारणाक लागून तें 1 म्हयनो डिले करचें म्हणून इलेक्शन. आनी त्या टायमार डिले करता म्हणटा तेन्ना कोणें मेंबरान एकल्यान पासून सिनियर मेंबर जावं वो प्रोटेम सेक्रेटरी जो आपणा म्हणटा वो जो आपूण नॉमिनेशन कमिटी चेअरमॅन म्हणटा तेणी पासून ओपोज करूं ना. There is minutes of the meeting recorded in our book. कोणे oppose करून आनी त्या कारणाक लागून the election was postponed to 28th of July. And when I took the election on 28th of July, we realized that we had to take the waiver to do the election. आनी हांवें हें काडलें न्ही वेवर घेवपा लागून एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वेवर घेवपा लागून मिटिंगेक आयलें आमची एजीएमाक घायले तेन्ना वेवर ओपोज केलो मेंबरांनी. सो मुगे मिस्टेक कितें आहा थिंगा. I took the election. I सॉल्व अरेंजमेंट केलेलो इलेक्शनाचो. तेच भाशेन आतां तेज उपरांत तो म्हजें एलिगेशन घालता की एकावंट हें केलें म्हण फ्रीज केलें म्हण आमच्यान ट्रान्सॅक्शन बंद करपा लायलें म्हण कोर्टान. जाल्यार हांव हिंचात ना ह्या मनशा कडेन कोर्टां कोण गेला कोर्टां तेंगेलो मनीस गेला आनी सारकें क्लियर सांगचें म्हणल्यार तेणी दुसऱ्या मेंबरा नांवाची केस फायल केल्या ऑझरिक कब्राल म्हणून आनी तेणी कोर्टां हें मागलां ट्रान्सॅक्शन बंद करचें म्हणून. हांव सांगूंक सोदतां की आयज 27th April AGM आसलेली आनी आमची AGM म्हणल्यार इज फॉलोड बाय इलेक्शन. जेन्ना AGM तेणी कोर्टान नोटीस दिलो आहा तेणी
कोर्टान तेणी ऑन रिकॉर्ड येयलो आहाय की वी हॅव पोस्टपोन द AGM and date बेट कांय फिक्स जालो ना. When the AGM has been postponed, how can he be declared as a president in advance? आनी हांव आनी एक मॅसेज सांगूंक सोदतां, तेणें आमचे बाबतीन गव्हर्मेंट ऑफिसिसां रिप्रेझेंट करपा जायना, बिकॉज इट इज ए इलिगल कमिटी. इलेक्शनूय जालो ना, आयची कोर्टांतूय तेणें हें केलां आपूण पोस्टपोन करता म्हणून. सो ही इज नॉट डिक्लेअर्ड एज ए प्रेसिडेंट स्टील. एंड आय डोंट नो हाव ही हॅज टेकन प्रेस कॉन्फरन्स ऑन 23rd or 25th, वॉट एवर. And we will not abide by his decision, we will not follow him.